वो हिरा सिंग भमिया हा तो खंय अशी थेफ्ट करता की जेजो इनवॉल्वमेंट तेतून आंध्र प्रदेशूय येता, तेलंगना येता, कर्नाटका येता, प्लस आतां गोवा अशें धरून इतक्या जाग्यांचेर तेणे थेफ्ट केस तेंच्यांनी केल्ली आसा. आनी मेन मुद्द्याची गजाल म्हटल्यार शॉकिंग गजाल म्हटल्यार आजून पर्यंत तेलंगना, आंध्रा आनी कर्नाटक पुलिसेक आजून ती तेका एक्युज्डाक धरपाक तेंच्या कडेन मेळनासलो. तो खंयसर नाल्यार खंयसर तरी लिपोवन रावताले, पण आजून पर्यंत तांकां हो एक्यूज मेळनासलो. मोस्ट वॉन्टेड हो एक्यूज हो आसलो म्हणून कळोन येता. मात आमच्या गोंयच्या पुलिसांनी मेन जे सोर्सीस आपले यूज करून आपली टॅक्निकल गजाल यूज करून आज ताका धरला आनी ताका आतां गोंयांत घेवन येयला. दुसरी म्हटल्यार इन्वेस्टिगेशनान कळोन आयलें की जेन्ना जो हरी सिंग भमिया हो ट्रॅक जालो मध्य प्रदेशांत, तेन्ना अशें आमकां सोर्सा कडल्यान मेळटा म्हायती प्रमाण की जे हरीश भमियाचे फोटो जे लोकल थंयसरले पुलीस आहा, जे लोकल मध्य प्रदेशचे बोरी पुलीस आहा त्या स्टेशनान खंय तेजे एक्युजाचे फोटो धाडलेले. मात आज तो जो हरी सिंग भमिया आहा ताका धरला तेन्ना तेच फोटो तेज्या मोबायलान मेळ्ळे म्हणून आतां कळोन येता. सो आतां हेजेर प्रश्न येता की थंयसरले पुलीस ह्या जो हिरा सिंग भमिया आहा तेज्या कडेन हँड इन ग्लोव्ज आसले काय म्हणून, कित्याक तेज्या वांगडा कित्याक तेजे फोटो पुलिसाच्या पेक्षा तेज्या मोबायलान सगळे फोटो मेळ्ळे म्हणून प्रश्न रेज जाता की हे इनवॉल्वमेंट आसले काय म्हणून तेज्या बरोबर. हिरा सिंग भमिया हो खंय चोरी करतना वेगळे वेगळे जे लोक नाल्यार भुरगे घेवन येतालो चोरी करपाक. समज आंध्रान तेणें 4 जाणांची मेळोन चोरी केली जाल्यार तो फुडली कर्नाटकान परतलो ते वेगळे 3 जाण कोणाक घेवन येताले. अशे 4 जाणांची टोळी घेवन तो भोंवतालो आनी चोरी करतालो. सो गोंयानूय तशेंच केल्लें तेणें. टोटल 4 जाण आसले. आज तेणें कन्फेस केलें की जी परवरी एक चोरी जाल्ली आनी म्हापश्या चोरी जाल्या तितून आपूण इनवॉल्वमेंट आसलो म्हणून जे तेणें आतां म्हटलेलें आसा. आतां पर्यंत स्टेटमेंट दिला तेणें चोरी केल्या ती खरी, मात आजून पर्यंत बाकीचे 3 जाण आजून गोवा पुलिसेक हे तांकां मेळोंक ना. आजून तेची इन्वेस्टिगेट चालू आहा. थोडी टिमूय भायर वयता म्हणून कळोन येता. मात आतां धरला त्या हिरा सिंग मेन जो मास्टर मायंड आहा तेज्या कडल्यान आजून ह्या 2 केसींतले जे तेणें कन्फेस केला की आपूण हेतून इनवॉल्व आसलो तेतूंतल्यान खंय तरी आजून पर्यंत एकूय रिकवरी जाल्ली ना म्हणून कळोन येता. आतां इन्वेस्टिगेशन फुडें आतां जातलें, मात फुडलें इन्वेस्टिगेशन आमकां कळोन येतलें की बाबा तेजी रिकवरी जाली काय ना ती. साईदीप कदम वांगडा हांव ओमकार फळारी, प्रुडंट मिडिया खातीर.